नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या 10 AM बुलेटिनात येवकार हांव ऐश्वर्या केरकार. सविस्तर खबरांपली पळोवया मुखेल खबरो. जुवारी अदानी वेदांता सयत 26 कंपनी सुमार 178.35 कोटींचो हरीत कर आसा थकीत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची लेखी जाप. सुर्ला सत्तरीच्या प्रस्तावित इको टुरिझम प्रकल्पाक ठाणे पंचायतीची मान्यताय. प्रकल्प सुर्ला वाठारातूच उबारचो लोकांची मागणी. इंदिरानगर चिंबल पिटबुल सुण्यान केलो सांज चलयेचेर हल्लो, चली जखमी. जीएमसीत घेता उपचार. पुलिसांनी सुण्याच्या धन्या आड केलो गुन्यांव नोंद. मुळगावची ग्रामसभा मैदानाच्या विशयावेल्यान बरीच तापली. अर्धवट कामां करून पैशाचो घोटाळो केल्याचो थळाव्यांनी केलो पंचायतीचेर आरोप. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर कामां पुराय जाली ना जाल्यार राजीनामो दिवपाची दाखयली पंचायतीन तयारी. सोसेदा जमनीचे बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ल्या चायना वॉल बाबतींत सरकारान केल्या आडनदर. मार्च 2023च्या शियाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री सावंतान उतर दिवन लेगीत करूंक ना कसलीच कारवाय, थळाव्यांचो दावो. आनी मंगळारा नागपंचम सैम जनावरांच्या सरपटी जिवाचे लागीं व्हरपी गोंयकाराची सुखाची परब. गोंयभर नागपंचमीच्या तयारेक नेट. मळड्या मोरचे वाळपयचे कलाकार मातयेचे दाग रंगोवपाक गुल. आता खबरो विस्तारात. गोंय पर्यटन महामंडळ वतीन सुर्ला सत्तरीत प्रस्तावित इको टुरिझम प्रकल्पाक सरकारान ग्रीन सिग्नल दिला. मात पर्यटन मोग्यांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध करून न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. मजगती आयतारा ठाणे डोंगुले पंचायतीचे जाल्ले खासा ग्रामसभेत ह्या प्रकल्पाक लोकांनी एकमतान मान्यताय दिल्या. सुर्ला सत्तरीत पर्यावरणपूरक इको टुरिझम प्रकल्प उबारपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. फुडल्या दिसांनी ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घालतले. पूण गोंयच्या कांय पर्यावरण मोग्यांनी ह्या प्रकल्पा आड न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. याचिका दाखल जाल्ल्यान ह्या प्रकल्पाचो फुडार अनिश्चित आसा. ह्याच विशयाचेर ठाणे पंचायतीन आयतारा खाशेली ग्रामसभा दवरिल्ली. ह्या वेळार व्हडा प्रमाणात नागरिकांनी हाजेरी लायिल्ली. ह्या प्रकल्पा संबंधीत थाराव ग्रामसभेत सादर करतना हाजीर आशिल्ल्यांनी हात उबारून ताका मान्यताय दिली. हो प्रकल्प त्याच सुवातेर करचो अशी मागणी लोकांनी केली. ह्या प्रकल्पाक लागून गांवचे उदरगतीक उर्बा मेळटली अशें जायत्या जाणांनी ह्या वेळार सांगले. प्रकल्प म्हणजे दिव्यारांनी आमचे मॅडम हे हाडलेलो आसा आनी हो सुशीतपण गांवांत जावपाक जाय, गांव सुदारपाक जाय, रावन रोजगार मेळपाक जावो हेज्या खातीर हे फुडाकार घेतला. म्हणजे थंय ग्रामीण भाग थंय मजुरी जर करता खंयची जाल्यार थंय कांय तुका मेळना, दुसऱ्या गांवांनी वचोवचें पडटा. हेज्या खातीर ते बरेचशे आमच्या खातीर तेणी कश्ट खावन ते पास करून हाडलेले आसा. आमी ह्या गांवाच्या वतीन ती हेचे पयली आदी अभिनंदन करता. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे म्हाका सांग, आतां थंय तो जर गांव जर उठोवंक त्या लोकांचो जर मनात आसा, हेंचे जर पत्रकाराच्या जर मनात आसा उठोवपाचो तो आनी वाशाराच हाडून थंय सोडपाचें जर आसा तर ती वाशार सोडची, आमकां थंय बाजू काडपाची. आमकां ताजो कांय समज आमकां येना. पूण आमचो गांव 1000 वर्सां जाली आतां आनी ती कोणाक खबर ना कितलीं वर्सां जाली आतां. कायदो काडला तो बरोबर आसा, पूण आमकां मनशा पेक्षा जनावर जर तांकां जर चड जाय आनी आमी मनशान भीक मागपाची आनी जनावरां थंय जेवपाचें आसा तर तेणी तशेंच हें करपाचें. पूण तेणी एक गांवची मिटींग घेवन घेवची अशी म्हाजी हांव पत्रकारा कडेन विनंती करता. कित्याक लागून त्या गांवची समस्या कितें आसा, ते रोजगार कितें आसा, थंय लोक गरीब कितलो आसा, गव्हर्मेंट सगळो थंय कितलो आसा, लोक कसो जगता थंय हे तेणी विचार करचे आनी त्या गांवाक येवन तेणी आश्वासनाचे विश्वासात घेवचें आनी फुडलो प्रकल्प तेणी सुरू करचो. ना तर ह्या प्रकल्पाक तेणी हात लावपाचो ना. आनी आमी ताका निर्धार आसताले, आमी ठामपणे उबे रावताले. आयज आमी ग्रामसभेक उबे रावल्या, हेज्या पेक्षा आमी खंय फुडें वचपाक जाय, पुरो गांव वयतले. पूण आमकां तो प्रकल्प जावपाक जावो असो आमी तुमच्या कडेन सगळ्या कडेन विनंती करता. आनी तो जावंक जाय म्हणजे जावपाकच जाय. तुम्ही जाणा अनएम्प्लॉयमेंट कितलेशे वाडला आनी जर इतलो एक बरो प्रोजेक्ट जाय, गांवांत कितले तरी भुरगे आमचे इतले बरे शिकलेले आसा की तांकां थंय रोजगार ना. त्या माध्यमांतल्यान गांवांनी रोजगार मेळटलो. त्या भायर खुबशे आमचे थंय महिला मंडळ आसा आनी कोण आसात ते कितें तरी करूं शकता. गांवांत जो बेरोजगार आसा तांकां तो स्वताचो कितें बिजनसूय करूं शकता. आनी हे जर इतलें आसून तांकां जर हेचो परिणाम जाता जाल्यार काल आतां हालींच एटॅक जालो ते शेजाऱ्याकूच आमच्या, तेजो नक्षीवालान अख्खे तेजे प्राण गेले. कितें केलें तेंचे पर्यावरण
प्रेमी म्हणून जर त्यांना दिसता की त्यांना तांच्यांनी कितें घालें कितें तरी ठोस शिकवायचं काय कितें आनी ही जी जमीन आसा ही म्हाज्या पुर्वजांनी काही दवरलेली आसा ना पर्यावरण मंत्र्यान दवरूंक ना पर्यावरण प्रेमींनी दवरूंक ना म्हाज्या जाणट्यांनी ती दवरलेली आसा आनी जेन्ना ती आमच्या जाणट्यांनी दवरलेली आसा आनी ते आमी राखून दवरले आनी थंय जर आमकां उपभोग घेवंक मेळना आनी भलतोच जर येवन ते हें करता जाल्यार ही चुकीची गजाल आसा ताजेर विचार जावचो पंचायतीन ताजेर विचार करचो आनी हे जो आमचो इको टुरिझम प्रकल्प जो आसा तो मार्गाक लावपाचो. गोमंतक टीव्ही खातीर ठाणे 70च्यान रिपोर्टर सपना सामंत. चिंबलाच्या इंदिरानगर वाठारांत एका पिटबुल सुण्यान 10 वर्सांच्या चलयेचेर हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात ते सान चली जखमी जाल्यान ताका सध्या उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला. त्या चलयेच्या शेजाऱ्यांनी हो सुणो पोसिल्लो. पुलिसांनी ह्या शेजाऱ्या आड गुन्यांव नोंद केला. कारण जे हिंसक कुत्र्यांचे ज्यो जाती आसात म्हणजे पिटबुल रॉटवायलर ह्या कुत्र्यांचे ज्यो जाती आसात त्यो गोंयांत तेंचेर बंदी घातलेली आसा. बंदी म्हणजे ह्या कुत्र्यांचे रिप्रोडक्शन करपाक सरकारान बंदी घातलेली आसा. तशेंच हे कुत्रे पोसपाक गोंयकारांक पोसपाक जाय जाल्यार भायल्यान हाडपाक मेळचे ना. सो अशी तेंचेर बंदी घातलेली आसा. म्हणजे जे कुत्रे ऑलरेडी आसात गोंयांत ते तशेंच उरले ते मरसर ओनराक सांबाळचे पडटले. ह्या सगळे फाटभुंयेचेर आयज सकाळी चिंबला हांगा एक दुःखदायक अशी घटना घडली. ती म्हणजे एक 10 वर्साच्या चलयेचेर एक पिटबुल कुत्र्यान तेजेर हल्लो केलो आनी खंय तरी ते जी चली आसा ती खूब अशें जखमी जाल्लें आसा आनी ताका जीएमसीन व्हेल्लो आसा. आनी जो कुत्र्याचो जो मालीक आसा त्या कुत्र्याच्या मालकाचेर पुलीस कंप्लेन जाल्ली आसा. सो ह्या विशयाची जी म्हायती जी कितें मेळटा ती आमी तुमच्या मुखार हाडटले. पूण आयची ही म्हत्वाची बातमी म्हणजे 10 वर्साची चलयेचेर इंदिरानगर चिंबल हांगा पिटबुल कुत्र्यान हल्लो केल्लो आसा आनी ते भरपूर जखमी जाल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. मुळगांवां जावपी खेळा मैदानाच्या विशयावेल्यान आयतारा जाल्ली मुळगांवची विशेष सभा तापली. मैदानाचें काम अर्दवट करून लाखांनी रुपयाचो आर्थीक घोटाळो जाल्ल्याचे हे सभेत उक्ताडार येतकीच एकूच बोवाळ जालो. सभेक हजर आशिल्ल्या तरणाट्यांनी आक्रमक भुमिका घेवन घोटाळ्याक जबाबदार आशिल्ल्या पंचायत मंडळान राजिनामो दिवचो अशी मागणी लावन धरली. मजगतीं 6 म्हयन्यां भितर मैदानाचें काम पुराय करूंक दिवपाक अपेस आयले जाल्यार पंचवांगडी पदाचो राजिनामो दितले अशें सरपंचा सयत 5 पंचवांगड्यांनी जाहीर केले. जाल्यार उपसरपंचा सयत 2 पंचवांगड्यांनी तटस्थ भुमिका घेतली. मुळगांव पंचायतीचे फाटल्या ग्रामसभेत खेळा मैदानाचो विशय बरोच तापिल्लो. ह्या विशयाचेर खासा बसका घेवपाचो ग्रामसभेत थाराव घेतिल्लो. त्या निर्णया प्रमाण आयतारा खासा बसका घेतिल्ली. सरपंच मानसी कवठणकर हांचे अध्यक्षतेखाला जाल्ले हे सभेक उपसरपंच गजानन मांद्रेकर आनी हेर मेळून सगळे पंचवांगडी हजर आशिल्ले. सभेक 100 परस चड तरणाटे हजर आशिल्ले. हे सभेत खेळा मैदानाचेर गरमागरम चर्चा जाली. काम करिनासतना सुमार 39 लाख रुपया परस्पर कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ल्याचे उक्ताडार आयले उपरांत बोवाळ जालो. सभेक हजर आशिल्ल्या तरणाट्यांनी आक्रमक भुमिका घेवन घोटाळ्याक जबाबदार आशिल्ल्या पंचायत मंडळान राजिनामो दिवचो अशी मागणी लावन धरली. मजगतीं 6 म्हयन्यां भितर मैदानाचें काम पुराय करून दिवपाक अपेस आयले जाल्यार पंचवांगडी पदाचो राजिनामो दितले अशें सरपंचा सयत 5 पंचवांगड्यांनी जाहीर केले. डायरेक्ट उलयता की जर आमी आतां असो एक ठरयला की 6 म्हयन्यां भितर ते कितें कंप्लीट आहा ते काम कंप्लीट करून दिता. सपोज जर तें जावंक ना जाल्यार हांव म्हाजो रेजिग्नेशन दिता. सपोज ते जावं ना जाल्यार रिजाइन बरें तुम्ही ऐकतातच ना दुसरे सांगताले आता 6 महिने दाटले का नंतर तुम्हाला खबर असतली आमचा खबर आता किती सांग ना जरा सांगा कसे तुम्ही सांगता ते करपाक रेडी आहात जर आमच्याकडे जर 6 महिन्यांनी जर ते काम कंप्लीट जावंक ना जाल्यार बाकीच्या सरपंचांनी सांगल्याप्रमाणे हांव ती रिजाइन तुमकां टायम दिलो सुदारू जाल्यार म्हाका रिजाइन जावपाची गरज ना. जे तुमकां कितें जाय न्हू ते 6 म्हयन्या भितर काम जालें रिटर्न पुढे ओंकार को आम्ही आन्सर करतो ओंकार बरोबर. आयज जी पंचायत मिटींग जाल्ली ही लास्ट ग्रामसभेक आमचे प्रश्न आसलो की आयज मेरेन त्या ग्रावंड आमच्या फुटबॉल ग्रावंड प्ले ग्रावंडाक
आयज मेरेन कितलो एक्सपेंडिचर जालो. तो एक्सपेंडिचर आमी प्रश्न हितून केल्लो ग्रामसभेक एक अशें डिसिजन जालें की प्रॉपर कन्सल्टंटांक आपोवन आमी हे नेक्स्ट संडे म्हणजे आयच्या तारखेक डिसिजन घेतले कितें. सो डिस्कशनान आयज सिंपल प्रश्न आसले की आयज मेरेन ग्रामाक कितले पयशे मोडले ते. सो सरपंचान सांगलें आमच्या विलेज पंचायत मुळगांवच्या की आयज मेरेन 64 लाख त्या ग्रावंडाक मोडले. 64 लाखाचे जेन्ना हिशोब मागलो आमी तेंकां कसल्या फंडांसून मोडले एक्सपेंडिचर खर्च केलो. सो 50 लाख तेंच्यांनी गोवा लिबरेशन फंडांतून स्पेंड केला आनी 14 लाख ती GI फंडांतून स्पेंड केला. ग्रामसभेचो विशय हो कॅरी फॉवर्ड जाला ह्या आयताराक. कित्याक तर तेंच्यांनी डिमांड घातलेलो की आमकां स्पेसिफीक टायम दिया फक्त हो इशू डिस्कस करपाक. सो आयज हो इशू घेतलो. सांगपाचें बॅकग्रावंड म्हटल्यार आनी बॉटम लायन म्हटल्यार सुमारे 65 लाख 65 लॅक्स ग्रावंडाक लागून खर्च जाल्लो आहा. ग्रावंड तयार ना अजून. हांगासर जेन्ना भुरग्यांनी येवन फायल्यो तपासल्यो तांकां अशें कंप्लिशन सर्टिफिकेट बीन मेळ्ळी जितून सर्टन इन्फ्रास्ट्रक्चर लायक टॉयलेट्स मागीर फेन्सींग बीन कंप्लिशन सर्टिफिकेटीन दिसता. थंय पाटी मारलेली आहा उद्घाटन केल्लेली तेजेर हे कंपोनंट दिसता पूण एक्चुअली सायटीर ना. म्हणून मागीर आयच्या मिटिंगेक बोवाळ जालो सेईंग दॅट जे जावकूच ना काम तेजे कंप्लिशन सर्टिफिकेटीचेर तुमी कशें सायन मारला काय म्हणून. सो फायनली पंचायत एग्रीड टू एन एक्सटेंट. सरपंचान स्वता सांगले की आमकां टायम दिया. आमी तांकां आतां 6 म्हयन्याचो टायम दिल्लो आहा. जी कामां पेंडींग आसा ती 6 म्हयन्या भितर कंप्लीट करची म्हणून. आनी ती जर जावना जाल्यार आउट ऑफ 7 पंचायत 5 पंचांनी सांगला 6 म्हयन्या भितर जावना जाल्यार आमी रिजायन करतले म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. सोसेदाद जमनीचेर बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ल्या चायना वॉलाचेर मार्च 2023 शियाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें पूण अजून लेगीत कसलीच दखल घेवंक नाशिल्ल्याचें दिसून आयलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. कोळे सोसेदाद जमनीचेर बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ली चायना वॉल वादात अडकल्या. सोसेदाद जमनीचेर अतिक्रमण करून हे कंपाऊंड वॉल बांदिल्लो. ह्या विशीं कुंकळे नगरपालिकेत कागाळूय केल्ली. तशेंच मार्च 2023 शियाळी अधिवेशनातूय आमदार युरी आलेमांव हांणी हो विशय मांडून हाचेर सखोल चौकशी करून कारवाय करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्लें. Of illegalities, pollution, encroachments in the Kunkolim industrial estate. On 19 January 2023, I had raised the issue about air and water pollution and loss to the state treasury with evasion of GST by some units in the Kunkolim industrial estate. I was told by the Chief Minister then that officials had already been sent on 19 January instant to inspect various units in the Kunkolim industrial estate. Fact is, encroachments have been done by these people outside industrial zones. They are getting into Sociedad lands. They are doing this pollution, bore wells, so much of pollution is happening. People, they are dying because of cancer. And y'all, instead of, they are building now walls. I said like the Great Wall of China. How are they going to, does your department allow them to go outside industrial zones? Is that permitted? Are they allowed? Then you should take them in the city also. Can they just go on expanding? So there has to be an inquiry, Speaker sir, and I request the Honorable Chief Minister that this is a very serious issue because this is the third time after being an MLA I have raised this issue. चायना वॉल तू जो म्हणटा पळय न्ही ती कंप्लेन म्हाज्याय कडेन पावल्या. हांवें ऑलरेडी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिला 4-5 दिसां पयलीं आनी ताजेर जर तुजें एके वाटेंतल्यान सोसेदाद जे आहा पळय न्हू तेच्यांनी एनक्रोचमेंट म्हणून तेंच्यांनी लेटर दिलां. दुसरे वाटेंतल्यान तुजो सोसेदादचो जो कोण एकटो रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा पळय न्ही तोच ताका घेवन येयला आमीच ताका जागा दिल्या म्हणून. आतां म्हाका कोण कळना कोण सारको तो. लेट मी कंप्लीट. तूं इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या भायर सोसेदाद प्रॉपर्टीची जागा आसा. थोडे जाण तुजे कुंकळेंतलेच गांवकार म्हाज्या कडेन आयले आमची सोसेदाद प्रॉपर्टी म्हणाले तेंच्यांनी खाल्ली तेंच्यांनी एनक्रोच केली आनी येते. दुसरो तोच मेंबर एकटेलो आपूण म्हणलो सोसेदादचो प्रेजिडेंट म्हणपा लागलो आनी आमीच जागा ताका दिल्या म्हणलो. आतां ती खरीच दिल्या काय कितें कितली दिल्या काय कितें ही हांवें डेप्युटी कलेक्टराकूय सांगलां म्हाका रिपोर्ट येवंक ना अजून. तूं व्हेरीफाय कर बट तेजी एक्टिविटी बंद केल्या. आयच्या घडीक ती एक्टिविटी जे एक्सपान्शन कितें केल्लें पळय न्ही ते ऑलरेडी स्टॉप केलां. 2 वर्सां जावन गेली अजून लेगीत कसलीच दखल घेवंक नाशिल्ल्याचे दिसून येतकीच परतून एक फावट थळाव्यांनी हो विशय लावन धरला.
देखून आता तरी सरकारान हाची दखल घेवन वीज खात्यानूय गांभीर्यान लक्ष घालून कारवाय करपाची मागणी थळवो अविराज देसाई हांणी केल्या. हो इश्यू जवळ जवळ 2 वर्सां चलत आसा. इन द लास्ट असेंब्ली सेशन आवर ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले ही विल कंडक्ट एन इन्क्वायरी इन दिस फुल एपिसोड ऑफ दिस एन्क्रोचमेंट विथ द हेल्प ऑफ डेप्युटी कलेक्टर साउथ गोवा. आणि म्हाका जाल्यार दिसता हेजेर कांयच जावं ना, हालचाल कांय जावं ना. जी दिश्टी ती शेड आसा तेजेर स्टे आसा कोर्टाची. बट दीस कंपाऊंड वॉल जे कंपाऊंड वॉल असेंब्लीक गाजल्ले एज ए चायना वॉल म्हण तें दिश्टी पडटा पळय, इट इज ऑलमोस्ट 206 meters. हांव तितू कंप्लेनंट इन द कुंकोली म्युनिसिपल कावन्सील. कुंकोली म्युनिसिपल कावन्सिलान ही केस जवळ जवळ 2 वर्स चलता, हेजेर कांय इम्प्रुवमेंट ना. हो स्ट्रक्चर जो आसा हो फुल इलिगल स्ट्रक्चर. आता म्हाका एक स्पश्ट गव्हर्मेंटाक विचारपा जायो, मिनिस्टर इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टराक विचारपा जाय, तुमगे तर जमीन एनक्रोच जाता आणि तुमगे जमनीचेर तर कंपाऊंड वॉल आसा जाल्यार तुमी कित्याक ओगी आसा? गव्हर्मेंट सेक्टर्स आणि ऑथॉरिटीज कित्याक ओगी आसा हें तुमकां पळोवपाक टायम ना. मागता आनी एक कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पार्टी जावची आणि जे हो एन्क्रोचमेंट केला तेंगे प्रॉपर्टी भितर तोय सरकारा मुखार दवरचो म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. मंगळारा नागपंचम मनशाक सैम जनावरांच्या सरपटी जिवांचे लागीं व्हरपी परब. गोंयभर नागपंचमीचे तयारेक नेट आयला. पळयात कांय खिणचित्रां. मंगळारा नागपंचम मनशाक सैम जनावरांच्या सरपट्टी जिवांचे लागी व्हरपी परब. या दिसा लोक वेगवेगळ्या रितींनी नागाची पुजा करतात. कोण फोटो हाडून, कोण मातयेचो नाग हाडून, तर कांय लोक पिठाचो नाग करून पुजा करतात. हे निमतान गोंयभर नागपंचमीचे तयारीक नेट आयला. मयड्या, मोरजे तशेंच वाळपयचे कलाकार सध्या मातयेचे नाग रंगोवपाक गुल्ल आसात. पळयात. गोंयांत जानेवारी 2024 ते मे 2025 मेरेन दर म्हयन्याक सरासरी 1124 खेपे वीज पुरवण बंद जाली. म्हयन्याक सरासरी 1124 खेपे म्हळ्यारूच दिसाक सुमार 37 खेपे लायट बंद पडिल्ली अशें मंत्री सुदीन ढवळकारान लेखी जापेत सांगले. राज्यांत जायते फावट लायट वचपा विशींचो अतारांकीत प्रस्न आमदार वेंजी वियेकासान विधानसभेत उप्रासिल्लो. राज्यात जानेवारी 2024 ते मे 2025 ह्या काळात वेगवेगळ्या वाठारांतल्या सुमार 14 भागांनी 19,119 खेपे वीज पुरवण बंद पडल्या. दर म्हयन्याक सरासरी 1124 खेपे लायट गेल्ली. म्हळ्यारूच दिसाक सुमार 37 खेपे लायट बंद पडल्या अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळकारान दिल्ले लेखी जापेंतल्यान स्पश्ट जालां. वीज पुरवण संबंदी आमदार वेंझीन अतारांकीत प्रस्न उप्रासिल्लो. वीज पुरवण बंद जावपाची कारणां: लायटीच्या उपकरणाची दुरुस्ती, ट्रान्सफॉर्मर्साचे मेंटेनन्सा खातीर वीज पुरवण करतात बंद, ट्रान्सफॉर्मर्स ट्रीप जाल्ल्यान लायटीची पुरवण जाता बंद, वादळी वारो नेटाच्या पावसाक लागून लायटीच्या खांब्याचेर झाडां पडिल्ल्यान वीज पुरवण जाता बंद, भुंयगत लायटीच्या केबलांनी बिगाड जाल्यार लायट जाता बंद. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नावेली सांखळे गावातली 15,60,000 चौखण मीटर जमीन उद्देगीक वसणुके खाला सेजा वेदांता कंपनी आपल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पा खातीर वापरता. मात कंपनी नावेली गांवच्या बेरोजगारांचे अन्याय करता. फाटली 10 वर्सां जाली गांवच्या एकल्याय मनशाक कंपनीन कामाक घेवनाशिल्ल्याचे कांय थळाव्यांनी ग्रामसभेत उक्तायले. हे विशीं सरकार आनी कंपनीक निवेदन सादर करतले अशें नावेली पंचायतीचो सरपंच रोहिदास कानसेकर हांणी सांगलें.
नावेली साखळे गावातली कोमिनीदाद आणि देवस्थान समितीची सुमार 15,60,000 चौखण मीटर जमीन उद्योगिक वसणुके सेजा वेदांता कंपनी आपल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पा खातीर वापरता. मात कंपनी नावेली गांवच्या बेरोजगारांचेर अन्याय करता. फाटल्या 10 वर्सांत गांवच्या एकल्याय बेरोजगाराक कंपनीन कामाक घेवंक ना. हे विशीं थळाव्यांनी आयतारा नावेली पंचायतीच्या ग्रामसभेत विशय मांडिल्लो. हे विशीं पंचायतीन योग्य पावलां उखलची अशी मागणी कांय थळाव्यांनी ग्रामसभेत केल्ली. देखून पंचायत हे विशीं सरकार आनी कंपनीक निवेदन सादर करतले अशें आश्वासन सरपंच रोहिदास कानसेकर हांणी दिलें. गेल्या 94 ही आमच्या गांवची जमीन एक्विशन जाली. तर एक्विशन ह्या बेजीकचेर जाल्ली की गांवच्या लोकांक की पंचक्रोशी ह्या सरावंडींग एरियेक जॉब दितले ह्या संदर्भान आमच्यो जमनी गांवच्यो एक्विशन जाल्यो. IDC मार्फत एक्विशन जाल्या कारणान आमच्या पंचायतीक आयज ताकद उरोंक ना. जे कितें उलयतलो विशय मांडटलो जाल्यार ते कंपनीवाले म्हणटात सगळे IDC वाल्यांकडे चलात तुमी. IDCन आमकां जमीन दिल्या पूण मूळ जमीन सरकारान एक्विशन करताना आमच्या गांवची जमीन एक्विशन केली. विशय दवरता आसतना एज अ डॉक्युमेंट गांवच्या लोकांक आमी रोजगार दितले म्हणटात. 80% गांवचे स्थानीक सरावंडींग पंचक्रोशीचे लोक घेवपाक जाय असो कायदो आसतना सुद्दां ते गांवच्या लोकांक हॅरेसमेंट करून बिझनेस एम्प्लॉयमेंटा पासून वंचीत थेयता. तांकां जे आवटसायडरांक हाडटात कर्नाटकाच्यान बिहारच्यान हाडले म्हणून कांय हरकत ना पूण गांवच्या लोकांक कन्सिडर करपाक जाय ते करिनात. कंपनी खंयची? कंपनी सेजा गोवा वेदांता. म्हाका इतकें सांगूंक जाय की आमची 15,60,000 जमीन आसलेली ती कंपनीक IDC थ्रू हे जाल्ली आनी आमची भितर जमीन आसलेली गांवची ती सुद्दां केल्ली आनी कंपनी तेंच्यांनी एक सवाल घातलेलो की गांवच्या भुरग्यांक कामाक घेवचें म्हणून. ते लास्ट 2014 घेतले. तेज्या उपरांत आतां 2025 जाले एकट्या भुरग्याक कामाक घेवंक ना आनी आमचे सगळे भुरगे आहा ते सगळे भायल्या कॉन्ट्रॅक्टरांच्या कामाक वयता. ते एकटो सुद्दां कंपनीन गांवचो असो लागोंक ना कामाक. 2014 सांगता ते आजून कोण लागोंक ना. हांव फक्त गव्हर्मेंटा कडेन आनी आमच्या पंचायती कडेन परत रिक्वेस्ट करीत आहा की भुरग्यांक आमचे घेवचे म्हणून गांवांचे विकास करतो गव्हर्मेंटान हेल्प करची आनी कंपनीक मातशें हे करून आमचे सगळ्या गांवाच्या भुरग्यांक कामाक घेवचे म्हणून एक हे करचे विनंती करपाची तेंचे. नावेलीन आमच्या वेदांताचें जे एक्सपान्शन चालू आसा ते एक्सपान्शनाचे बेनिफीट जे फायदे जे आसा ते नावेली गांवा खातीर मेळचे. तो ट्रान्सपोर्ट आसत मागीर ते टुरिस्ट टॅक्सी आसत किंवा जॉबांच्या संदर्भात आसत. ते जॉब जे आसा पळय न्हू ते गव्हर्मेंटाची जी क्रायटेरिया आसा 80% जॉब जे आसा ते गांवांत दिवंकूच जाय. तेजेर आमी आयज भर दिल्ले आसा आनी त्या प्रमाणान आमी वेदांता कडेन आनी सरकारा कडेन निवेदन दिवन ताचो पाठपुरावा करपाचो अशें ग्रामसभेन ठरलेलें आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. टेणेयम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो